मोगचनो नमस्कार. देवाच्यो दुवो उत्पत्ती टू उगडापण या वळेरीच्या 4थ्या अंकड्याक तुमकां स्वागत. आदल्या अंकड्यांत आमी देव, दादलोगी, स्त्री ह्या विशीं समजणी आपणायली. ह्याच विशयाचेर आनी एक मेट मुखार वचून आनी एका विशयाचेर आमी थोडी जाणवाय आपणावंक प्रयत्न करया. देवान मनशाक आपल्या सारक्यासो रचलो. देवाच्या सारक्यासो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतिल्ल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. तुमकां कळीत आसा हें वाचप उत्पत्ती पुस्तकांतलें 1 अध्याय वळू 20:57-20:8 पर्यंत. आनीकी प्रगती जावंक ना त्या राष्ट्रांनी, इंग्लिशांत आमी तांकां अंडर डेव्हलप्ड कंट्रीज म्हणटा. एका चलये भुरग्याचो जल्म एक शिराप कशें लेखता समाज. असलें प्राचीन चिंताप प्रगती जोडलेल्या राष्ट्रांतावन संपूर्ण मायाक जाला म्हणून सांगूंकी जायना. जायत्या आवय बापयक चेरक्या भुरग्यांक जोडूंक आशा. जेन्ना चेडूं भुरगें मालगडें जाता तेन्ना कुटुंबांत निराशा जळकता. मात्र न्ही, ह्या कारणा खातीर त्या आवयची खेळकुळां करची, तिका कोश्टूचें, चित्रहिंसा दिवचें आसता. असल्या पिडेस्त समाजींत एक चली पाळण्यातावन पेटेपर्यंत कश्ट दग्ध सोंसता. चेरक्या भुरग्यांक बरें खाण दिलें तर चलयेक तिचो जीव उरच्याक जाय पडचें मात्र दिवचें आसता. भुरग्यापणार असले थोडे कश्ट चली आनी सोसीचे तर ती वाडोवन येतना ते नपयस जायना, बदलाक सडत वेतात. कुडीची वाडावळ जाताना आनी सोबाय भरतना तिच्या कुडीक बांडावळ कशें घेवन आदाय जोडूंक प्रयत्न चलता. न्हय मात्र भांगाराचे आनी वस्तुराचे कंपने तिका आपणाच्या जायराताक वापरतात. चल्यांनी वापरचे वस्तू मार्केट करूंक सयत तिका जायराताक वापरतात, एडवर्टायजमेंटाक वापरतात. थोड्या देशांनी धाकट्या चलया भुरग्यांकच लैंगीक करण्याक वापरतात. हाका आमी चायल्ड प्रॉस्टिट्यूशन म्हणटा. इतले पुरा शिकप आसोनी, प्रगती आसोनी, स्त्रियां वयर चलचो हल्लो, अत्याचार, अनाचार कांय उणें जाल्लें आसा? दादल्या वयलो राग काडच्याक स्त्रिये आनी भुरग्यांचेर रेप चलता. हें फिल्मांनी मात्र न्ही, ही एक वास्तविकता. थोडे फावटी तिका जिवेशी मारून कुणयेची लक्षणांच, एविडेन्सच नास केल्लीं आसात. जायत्या संस्कृतींनी प्रायेक भरिल्ल्या चलयेक काजर करून दिवचें आवय बापयचें कर्तव्य. खंयसर दोत दिवंक आसता थंयसर चली एक एलामाची वस्तू जाता. थोडे कडेन दादले इतली दोत मागतात की ती दिवचे खातीर चलयेच्या आवय बापयन घरदार विकून बस स्टँडांत तकली तेंकिचें पडटा. पयशे पळयतना मेल्लें तोंड सोडता म्हणच्या मालगडेंच्या उतरा प्रमाणे दोत दिल्यारय ती पावना. आनी इल्ली आड म्हणून गोव आनी गोवाच्या कुटुंबाच्यांचो दाबाव कांय उणो जायना. आनी चलयेच्या कुटुंबाच्यांक आनीक चड दिवंक जायना म्हूण कळटना
तरण्या चलये कोश्टूंक पिडापीड दिवंक सुरू करतात आनी आखरेक ताची खूण करूंकी भियेनात. दुसरी कसलीच वाट दिसनातल्या वेळार थोड्या स्त्रियांनी घट्ट दोरीगी, रुखाचो फांटोगी, गूंड बायंगी सोदिल्लें आसा. गोवाच्या घरा सूख ना म्हणून कुळारा येवंक जाता. कुळारावेचें म्हळ्यार ती एक नालिसाय. हो तेंगी तें गोवाक सोडून धांवून आयलां असलें अणकणें. आनी बऱ्या वयर बोरकुटी म्हणून कुळाराच्यांकी कश्ट. थोडे दादले काजरयेक बिझनेस करून घेतात. बिझनेस म्हळ्यार एका फाटल्यान एक काजर जावन हर एका चलये कडची दोत घेवन पयशे जमो करचे आसात. स्त्रियांक अशें कित्याक कठोर रितीन चलयतात? हे सक्कड आमच्या म्हळ्यार क्रिस्ती समाजांत जाता म्हूण सांगना, पूण थोड्या समाजांनी स्त्रियांक बारीच कीळ दृश्टीन पळयतात आनी जें कितें हांवें सांगलें तें घडना म्हळ्यार सूख जायत. कित्याक अशें घडटा? ह्या सवालाक एक सिंपल जाप ना. जर एके स्त्रियेक तिच्या गोवाच्या घरांत वा तिच्याच घरांत मन जाती बरी पळयलां तर तिका एका चलये भुरग्याचो जल्म संतोष दीत? खंडीत ना. कितें म्हळ्यार आपणे सोंसले कश्ट आपणाच्या दुवेकी सोसूंक पडटले म्हणून चिंतनांच तिका घाम सुटता. एक चली जल्मली तर तिचे विशीं मुखार असो कर्स चिंतना आपणाक चेरको जाल्यारच बरें म्हूण चिंची स्त्रियोय आसात. कित्याक चलयो म्हळ्यार लॉस आनी चेरको म्हळ्यार प्रॉफिट म्हूण ती लेख घालता. असल्या चिंतपाची चलये तावन मेळच्या संतोष आनी बेसांवाच्या की तिचे तावन जावच्या कर्सा विशीं चड चिंतात. दुसऱ्या उतरान सांगचें तर चलये तावन कश्ट नश्ट सोडल्यार दुसरें कितेंच आशेनान ती. तर देवी अशींच चिंता? ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचिल्ल्या चलये विशीं वा स्त्रिये विशीं देव कितें चिंता? बायबल मोगाळ भोवन निबडिनो मनशाच्या असल्या राजावाक पुरस्कार दिना. बायबलाचें चिंतापू वेगळेंच आसा. देवान दादल्याकी बायलेकी दोगांयकी ताच्याच सारक्यान आनी सुरूपायेन रचला. ताचो स्वास दोगांचेरय फुंकला. दोगांकी ताणें आशिर्वाद दिला. वाडा सडा संवसार बरा म्हणून दोगांयकी देवाचो आदेश आसा. तांणी दोगांनी सांगात येजे, भुरग्यांक जल्माक हाडिजे आनी ताच्या सारक्यान आनी सुरूपायेन तांकां वाडयजे आनी ही पृथ्वी ताच्या गुणांनी म्हणजे मोगान, दयाळेन, काकुळतीन, बोगसण्यान भरिजे म्हणून तो आशेता. देवान तसो मोग आनी महिमा ह्या भुमीचेर परगट करचे खातीर देवान दादल्याक आनी बायलेक रचलेले. देवान सुरवेरच स्त्रियेक एक शिराप कशें मालदिसांव कशें धाडिल्लें न्ही, बदलाक एक बेसांव जावन, एक ब्लेसिंग जावन. देवान आपणे रचल्ल्या हर एका जिवीक आनी एका जिवीक वा आपणाच्या पिंपऱ्याक जल्माक हाडची सकत दिल्या. ह्या मुखांतर जिवीत मुखारून वरच्या दैवीक मिसावांत हर जिवी भागीदार जाता. उरिल्ली जिवी हे एक नैसर्गिक करणी म्हणून लेखता. तर हाका आमी इन्स्टिंक्ट म्हणटा. मनशांनी आपणाचें राजाव स्वतंत्र आनी बुद्वंतकाय वापरूंक आसा. ह्याच कारणाक लागून देवान तांकां दादलो आनी स्त्री करून रचली. एका स्त्रियेक मात्र उडास दवरा, एका स्त्रियेक मात्र आपणाच्या कुडी भितर एका जिवाक स्विकार करूंक, आपणाचेंच मांस आनी रगत दिवन ताचो पोस करूंक
आनी एक मनशा बाळ जावन ह्या संवसाराक जल्म हाडूंक साध्य आसा. हें जावन आसा एका स्त्रियेचें व्हडपण आनी बेसांव. तिच्या भुरग्यांक लागून तिचो आनी तिच्या दादल्याचो संतोष आनी गौरव वाडटा. कीर्तनकार म्हणटा 120:8 वोळ 3. तुज्या घरा भितर तुजी पतीण फळादीक दाखवली सारकी. तुजी पतीण तुज्या घरा भितर फळादीक दाखवली सारकी. तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकी. पळया स्त्रियेतावन एका घरदाराक कसलीं बेसांवां राखून आसात म्हूण. भुरगीं देवाचें देणें आनी भुरगीं ल्हान म्हळ्यार देवाची शिक्षा वा शिराप अशें लेख. भुरगीं नातिल्ल्यांक तांतल्या तांतून स्त्रियेक अणकुची तांची नकलां करची गणितां बायबलांत आसात. आजुनूय आसात, बायबलांत आसली. सारा, रेबेक्का, रेचेल, हन्ना आनी एलिझाबेथ हांचे विशीं आमकां कळीत आसा. कशें तांकां हणकिलें, कशीं तांची नकलां केली. पूण देवान स्वाभावीक रितीन भुरग्याक जोडूंक असाध्य आसच्या संदर्भार ह्या स्त्रियांक भुरग्यांचें देणें दिवन आशिर्वाद दिलो. देव अब्रामाक सांगा लागलो, तुजे बायले सारायक ह्या फुडें साराय न्ही बगार सारा म्हूण आपयतलें. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं. पर्जांचे राय तिचे तावन उपजतले. उत्पत्ती ग्रंथ 17 अध्याय 15 तावन 16 पर्यंत. देवान अब्रामाक दिल्ली बसवणी ताचे बायले सारा मुखांतर संपूर्ण ऐकायली. आपणे सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसवणी पाळली. सारा गर्भेस्त जाली आनी सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येतना ती प्रसूत जाली आनी अब्रामाक ताचे उतर प्रायर एका चेरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. भुरगीं देवाचें देणें म्हणून न्हय मात्र बायबलाच्या काळार बगार आतांय लोक मानता. बेजार कितें म्हळ्यार थोडीं हें देणें नेगारतात. दाखले सांगतात की हर एका वर्सा मिलियागटल्यान बाळांची हत्या गर्भांतच जाता म्हूण. जेन्ना एक जोडें देवान दिल्लें देणें एका जिवाक तिरस्कार करता ती देवाकच नेगारता. आनी एका कडच्यान पळयल्यार भुरगीं नातिल्ल्या जोड्यांचे कश्ट इतले आनी तितले न्ही. एका भुरग्याक जोडचे खातीर तांणी करची प्रयत्नां विशेष. त्या खातीर ती कितें करूंक तयार आसात. मागणें करतात, नोवेन धरतात, दान धर्म करतात, वाती पेटयतात, आंगवण घालतात, हेरां लागीं मागोवंक सांगतात, रेतीरेक वेतात, पुणशेतांक धांवतात, ट्रिटमेंट करतात. पट्टी लांबूनच वेतात. थोड्या हप्त्या आदीं एक जोडें भिकरनकटेच्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताक आयिल्लें. तांकां भुरगीं नातलीं. तांणी एका भुरग्याक पोसकें घेवंक एडॉप्ट करूंक निर्धार घेतलो आनी एका भुरग्याक सरकारी कानुना प्रमाणे जोडचे खातीर सुमार 7 वर्सां ती राखली. भुरग्याक सरकारी कानुना प्रमाणे पोसकें घेवचें तितलें सुलाबायेचें काम न्ही. पळया ती 7 वर्सां राखली आनी तो दादलो परगांवान वावर करचो काम सोडून घराच भुरग्या संगी आसा. तो म्हणटा, फादर भुरगे ल्हान आसतना ताचे ओट्टूक वेळ करसितना मेळचो संतोष दुसरे कडेन खंय मेळटा. काम जाल्यार मागीर करियेत पूण भुरग्याचें भुरगेंपण मागीर मेळना न्ही फादर. पळय हातून कळटा भुरग्या तावन कसलीं बेसांवां आसात म्हूण. आमी एक सत मोतीन दवरूंक जाय. मनशाकुळ मुखारून वचोजे तर स्त्रिया विणें तें असाध्य. ती ना तर ही भुमी अनाथ उरतली.
ताचे सारकें आनी स्वरूप आसची मनशाकूळ वाडजे सडजे संतोषान जियेजे आनी देवाचें बेसांव एक वास्तविकता जायजे म्हणून तो देव आशेता. आतां आवयपूण म्हळ्यार हे भौतीक कुडीचें रक्त संबंधाचें मात्र न्ही, आत्मीक आवयपूणय आसा. जेजू म्हणालो, जी कोण देवाचें उतर आयकून ते परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. लुकास वांचेल 8 अध्याय ओळ 20 आनी 1. असलें आत्मीक आवयपूणय आसा. कोलकाताच्या समदर तेरेजान समाजेन तिरस्कार केल्ल्या व्यक्तींक एका आवय भाशेन पोटलून धरून आवयचो मोग दिवन देवाचीं भुरगीं केलीं. असलें आत्मीक आवयपण अनाथांक, तिरस्कृत जाल्ल्यांक, घायेल्ल्यांक, कश्टतल्यांक सावकासाय दिता आनी देवाचो आवयपणालो मोग साकोंक आदार जाता. अशें देवान दिवची बेसांवां कुडीच्या आवयपणाक मात्र नांत. एक स्त्री तिच्या आवयपणा मुखांत्र भौतीक तशें आत्मीक आवयपणा मुखांत्र देवाची बेसांवां धाडची साधन जाता. हें आमी समजूंक जाय. देव बरें करूं. मुखल्या आंकड्यांत परतून मेळया. मोग आसूं.